म्हणजे तेका आपूण सीएम एक जावचो नाल्यार आपूण डेप्युटी सीएम जावचो अशें तेजे मतीक आसुल्लें. बाकीचें आसा तशें आसूं फुडें अशें चलोवपाक. आमचे तेजे पयलो मतदारसंघ शिरोडा न्ही, शिरोडाक तरी पिरवळ मतदारसंघ नाल्यार फोंडा मतदारसंघ तेका भावाक तिकेट दिवपाक जाय आसली आनी भारतीय जनता पार्टी कडेन युती करूनच तो फुडलें इलेक्शन लडोवपा आसलो. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी कडेन तो 7 नाल्यार 8 सीट मागपा आसलो लास्ट टायम कशें कितें तेज्या पयलीं केलें तेणें अशें 2012 तशेंच तो करून हें फुडें इलेक्शन घडोवन हाडून आपल्या भावाक परतून आमदार करपाचें हें तेजें षडयंत्र आसलें. तेगेलें हें फेल जालें. म्हणजे तेणें शिरोडे मतदारसंघाच्या लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकांच्या प्रेमा खातीर तेणी हो निर्णय घेवना. आतां तो मुख्यमंत्री जावपाक शकता आसलो पूण तेगेलो प्रस्ताव मांडपाचो आशिल्लो तो आमी सपोर्ट केलो ना ताका. कित्याक सपोर्ट केलो हो कोणाक विश्वासाकच घेयना जाल्यार आमी कशें सपोर्ट करतले. ही बीजेपी ही जी एमजी पार्टी जी आहा पळय ही सिर्फ फॅमिलीची पार्टी जावन गेल्ली. दुख्ख दिसता. भाऊसाहेब बांदोडकरान येदी व्हडली पार्टी स्ट्रॉंग आपल्या मेहनतीन तयार केली. बहुजन समाजाचो लिडर भाऊसाहेब बांदोडकर जे सगळे विचाराचे लोक ह्या पार्टी भितर आसलेले म्हणून ही पार्टी भितर आमी लागीं पावले. लव मामलेदार असलो मनीस पावलो पण हे दुसऱ्याचे विचार आयकूनच घेवपाक तयार ना. आपले आणि आपूण आनी आपल्या भावाक कसो फायदो जातलो तितलेंच पळोवप. हें दुख्ख दिसता. येदी व्हडली पार्टी तो काबार करता आनी लोकां कडेन खंयच्या रितीन तो मतां मागतलो म्हाका कळना. ही पार्टी काबार करपाक तो ढवळीकर फॅमिली जबाबदार आसा. हें दुख्ख दिसता कारण ते लोक कसो हाल केला तितून पळयलें. तेजी बॅग धरले, हात ओडले, पांय ओडले, शर्ट ओडले. अशी ह्या पार्टी भितर आसा. ही पार्टी म्हणटे सगळे विचार घेवन फुडें वचपी पण तेणें आयकूं ना. लास्टाक भावाक थंय दवरलोच. मागीर आमच्या कडेन ऑफर आयली की बाबू तुमी आमकां जाय म्हणून बीजेपीन सांगलें.